सेवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो प्रश्न सुटावो करून मयेकारांक दितले जमनीचो मालकी हक्क सांगता आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आणि दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा युती खातीर आसा तयार, ही युती गोंयच्या हितापुरती आसतली मर्यादीत सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परब। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर केल्ले आंदोलन समाजसंवर्पी आणि विरोधी आमदारांच्या आयले आंगलट। पणजे पुलिशेन विरोधी आमदार धरून समाजसंवर्पी आणि 450 लोकांचेर घालप केशी। दुबाविता वांगडा आशिल्ल्या वैयक्तीक वादाक लागून मुंगुलचो गँग वॉर। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिक्कम सिंग वर्माची माहिती। फेरीबोट कर्मचाऱ्याचेर जीव घेणा हल्लो प्रकरणात दोगा दुबावितांक केले अटक। 2 ऑक्टोबराची घडणूक, पुलिसांचो तपास आसा सुरू। आणि ओपा प्रकल्पाचे उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम पुराय। पणजे वाठारांतल्या नळांक रोखडीच जातली उदकाची पुरवण। आता खबरो विस्तारान। मयेकारांक तांचो मालकी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर आम आदमी पार्टी झगडटली अशें आश्वासन पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आणि दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी दिलें। मया पक्षाच्या ऑफिस उक्तावणा वेळार उलयतना तांणी भाजपा सयत काँग्रेसीचेर फोग काडलो। मयेच्या कस्टोडियन मालमत्तेचो विशय सुटावो करपा खातीर सरकारान 2014 वर्सा एबोल्युशन कायदो हाडलो खरो, पूण ह्या कायद्या खाला कितल्या मयेकारांक तांच्या जमनीचो मालकी हक्क मेळ्ळो काय म्हणून अरविंद केजरीवालान प्रस्न उपरासलो। मुखारल्या विधानसभा अधिवेशनात आमचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार आमी तुमकां जमनीचो मालकी हक्क दितले अशें आश्वासनूय केजरीवालान मयेच्या लोकांक दिलें। आम आदमी पार्टीन मया आपले ऑफिस उक्ते केला। आपाचे राष्ट्रीय फुडारी अरविंद केजरीवाल हांच्या हस्तुकी शेनवारा ह्या कार्यालयाचे उक्तावण जालें। ह्या वेळार दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आणि गोंयची प्रभारी आतिशी मार्लेना, आमदार वेंजी वेगश आणि आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकार आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। गृह आधार धरून सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात, तांचो लाव कसो घेवचो हे सर्वसामान्य लोकांक कळना। तेन्ना लोकांनी आमच्या ऑफिसात येवचे, आमी तुमचे काम फुकट करून दितले म्हणूनय केजरीवाल उलयलो। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृहलक्ष्मी योजना है, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आमी युती खातीर तयार आसात, पूण ही युती गोंयच्या हिता पुरती मर्यादीत आसतली म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परब सांगता। आमची विचारसरणी आनी आमच्या धोरणां कडेन आमी कशीच तडजोड करचे नात। फुडल्या कांय दिसां भितर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टी कडेन युती खातीर प्रस्ताव दवरतले म्हणूनय मनोजान सांगलें।
ह्या नादी एकला चलोची भूमिका आपणायल्ल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्सान आता युतीची तयारी दाखयल्या. आम्ही युती खातीर तयार आसा, पूण ही युती गोंयच्या हितापुरती मर्यादीत आसतली म्हणून रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता. भाजपा ज्या तरेचे राजकारण करता ताका तोंड दितलो जाल्यार युती शिवाय पर्याय नाशिल्ल्याचे आपल्या लक्षात आयिल्ल्याचे मनोज परब सांगता. ऐकात ताचें म्हणणें. आम्ही थर्ड लार्जस्ट पार्टी आसा गोंयची, सो आमकां कोणूच लायटली घेवपाक शकना. सो आमचो डिमांड सिंपल आसा. जे डिमांड आमी काँग्रेसी फुड्यांनी दवरले, आम आदमी पार्टी फुड्यांनी दवरले, गोवा फॉरवर्डा कडेन ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आसा. बट ऑफिशियल तेंच्या कडेन दिवप, ऑफिशियल तेंच्या कडेन उलोवप आनी ऑफिशियल तेंकां प्रेझेंट करप हें काम आमचें उरलां. ते आफ्टर सीईसी मिटींग आनी बाकीच्या कडल्यान जातलें. सो वी आर ओपन फॉर अलायन्स, बट ते कंडिशनल अलायन्स गोंयच्या हिताक लागून. आमी खंयसरूच गोंयकारांक बरें सांगता, आमी खंयसरूच आमची आयडियोलॉजी, आमची पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना. जर कॉम्प्रोमाइज करपाचे आमकां असले जाल्यार आमी केन्नाच करपाचे. फक्त आतां बीजेपी इतली फालतू पॉलिटिक्स करपाक लागले, इतली थर्ड क्लास पॉलिटिक्स करपाक लागले. पुलीस यूज करता, गव्हर्नमेंट मशिनरीज यूज करता, ईडी यूज करता. आमचेर ईडी जाय ते आमकां फरक पडना, पूण जेन्ना तूं पुलीस यूज करता स्पेशली, तेन्ना आमच्या इनोसंट भुरग्यांचेर जे गांवांक लागून झगडटा तेंचेर तुमी केसीस घालता, एफआयआर घालता. जर आमी आमचो इगो धरून रावले आनी आमी त्याच हितून जर स्टेटमेंट एडमंट रावले की ना हांव एकटो रावतलो, तूं एकटो वयतलो, तूं हो तो जर करून रावले जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना. हें आमकां आतां जाणीव जाल्ली आसा. कित्याक बीजेपी नेक्स्ट लेवल, डिफरंट लेवल पॉलिटिक्स स्टार्ट केल्ली आसा. ती पॉलिटिक्स टॅकल करतले जाल्यार खंय ना खंय तरी एक युनिटी जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाजसेवकांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येत ह्या हल्ल्याचो निशेध केल्लो. तशेंच हे सभे उपरांत तांणी पणजेच्या पुलीस मुख्यालया कडेन धांव घेतिल्ली, रस्ते आडोवन धरिल्ले. हे खातीर विरोधी आमदार, समाजसेवक आनी 450 परस चड लोकांनी पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेंजी वेगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकर, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो. रामा काणकोणकाराचेर 19 सप्टेंबराक कांय जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्या उपरांत विरोधी आमदार तशेंच समाज वावुरपी आनी हेर लोकांनी मोठें आंदोलन केल्लें. रामाक न्याय मेळोवन दिवचो तशेंच ताचेर केल्ल्या हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या मास्टरमाइंडाक धरचो अशी मागणी करीत आंदोलकांनी रस्ते आडयल्ले. तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार आनी भाजपा कार्यालया कडेन मोर्चा व्हरून रस्ते आडावन धरिल्ले. हे खातीर आतां पणजे पुलिशेन विरोधी पक्षाचे आमदार, समाज वावुरपी आनी 450 परस चड आंदोलकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ह्या प्रकरणात युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, वेंजी वेगस, विरेश बोरकार, अंजली निंबाळकार, प्रसाद गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांणी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दरेकल्या दुबाविता वांगडा आशिल्ल्या वैयक्तीक वादाक लागून मुंगूल गँग वॉर जाल्या अशी माहिती दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. वैयक्तीक वादाक लागून सगळ्यांनी मेळून हो हल्ल्याचो कट रचला. तशेंच ह्या हल्ल्यांत वापरिल्ले पिस्तूल तशेंच हेर शस्त्रां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणाचो अजून मेरेन तपास सुरू आसा. देखिए, इसमें जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जितने भी लोग शामिल थे अटेम्प्टेड मर्डर के केस में, इसमें ये था कि अलग अलग लोगों के जो टारगेटेड इंडिविजुअल था उसके अगेंस्ट पर्सनल ग्रजेस थे. कोई ऐसे इंसिडेंट, पुरानी ऐसी लड़ाई जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहते थे, उसकी वजह से ये सारे इकट्ठे हुए एंड दे प्लान टू किल. और कुछ वेपन भी रिकवरी हुआ. हमने पहले वेपन रिकवरी किया था, एक पिस्टल, उसके अलावा काफ़ी कोयता, हैमर्स, ये सब रिकवर किया था जो पहले प्रेस ब्रीफिंग में बताया जा चुका. जो 3 एफिस के पास कुछ किया है नहीं, उनके पास अभी कोई वेपन रिकवरी अभी तक नहीं. वो उनका एडवोकेट भी कह रहा था कि वो इन दिनों में जब मिल नहीं रहे थे तो वो घर पर ही थे, तो घर पर थे तो लोकल पुलिस को क्यों नहीं मिले, क्या है उसके? देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने जब इन्फॉर्मेशन, वी वर ऑन द लुकआउट पूरे टाइम में. उनके घर पर भी रेगुलर चेकिंग की गई इस टाइम में, और वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी तब भी हम उसको चेक करते थे कहाँ पर है करके. बट अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसमें हम एक बार देखेंगे कि कहाँ कोई लैप्स हुआ है तो उसमें फिर एक्शन लेंगे. और कोई बाकी है स्पॉन्डिंग वगैरह है क्या? अभी फिलहाल जितने हमारे नोन में थे उन सबको अरेस्ट किया जा चुका है.
फेरीबोट कर्मचाऱ्याचेर जीव घेणं हल्लो केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान दिवचल पुलिशेन रुपेश नायक आणि अनिकेत नावेलकार या दोगांय दुबावितांक अटक केल्या। ही घडणूक सुर्ला फेरी धक्क्याचेर घडिल्ली। या प्रकरणात पुलिशेन दुचाकी लेगीत जप्त केल्या। मजगती रामकृष्ण फडते हाचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। ताची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली। ही घडणूक 2 ऑक्टोबराक घडिल्ली। हल्लो करपाची ही घडणूक सुर्ल वळवय ह्या जलमार्गाचेर येरादारी करपी चांदोर नावाचे फेरीबोटीत घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चांदोर नावाची फेरीबोट वळवय फेरी धक्क्या वयल्यान सुर्ला फेरी धक्क्या कडेन येताली। फेरीबोट फेरी धक्क्या कडेन पावपाक कांय खीण आसतनाच फेरीबोटीत आशिल्ल्या रुपेश नायक हाणें फेरीबोट कर्मचाऱ्यांक गाळी घालपाक सुरवात केली। फेरीबोटीचो एक कर्मचारी रामकृष्ण फडते हाणें हे विशीं रुपेश नायक हाका जाप विचारलो तेन्ना तिडकल्ल्या रुपेश हाणें आपले स्कुटरीच्या डिकीत आशिल्लो कोयतो काडून रामकृष्ण फडते हाचे तकलेचेर मारलो। ते बरोबर रामकृष्ण फडते हो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ताका बांबोळेच्या GMCत उपचारा खातीर व्हेलो। थंय ताचेर उपचार चालू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हे घडणुके उपरांत रुपेश नायक स्कुटरी सयत थंयसरल्यान कुज्जो जाल्लो। हे विशीं दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दुबावीत आरोपी रुपेश नायक हाचो सोद सुरू केल्लो। मजगती रुपेश नायक हो पोडोशे वाठारांतल्या रानांत आशिल्ल्याची खबर मेळटकीच शुक्रारा राती PI विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विराज धावस्कर आणि श्रीधर कामत हांच्या फुडारपणा खाला एके टिमीन रानात सोद घेवन दुबावीत रुपेश नायक हाका अटक केली। जाल्यार ताचे वांगडा आशिल्लो अनिकेत नावेलकर हाका नावेले वाठारांतल्यान अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे विशीं फुडलो तपास दिवचल पुलीस करीत आसात। मजगती रामकृष्ण फडते हाचेर बांबोळेच्या GMCत उपचार चालू आसात आणि ताची भलायकी मातशी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा। दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांचे मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या हल्ल्याचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलचे नांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। ओपा प्रकल्पांचे उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम निमणे पुराय जालां। आता सांजे मेरेन पणजे वाठारांत सगळ्या नळांक उदकाची पुरवण जातली। भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी शुक्रारा सकाळ सावन तशेंच शेनवारा सकाळी मेरेन दुरुस्तीचे काम करून निमणे पायपलायन दुरुस्त केल्या। हांगसरल्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची जी शुक्रारा सकाळी पायपलायन जॉइंटार सुटलेली ती रिपेअर करून आता उदक सप्लाय सुरू केल्लो आसा। पणजे भागांत दनपारां 2 ते 3 पर्यंत उदक मेळपाची शक्यता आसा। शुक्रारा सकाळी लायटीचो प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान पायपलायन जॉइंटार सुटलेली आणि एक रिपेरिंगाचें काम बेगिन्यार बेगीन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न PWDच्या इंजिनियरांनी ताच्या स्टाफांनी केल्लो। पूण शुक्रारा सांजे पर्यंत ही लायन जाली ना कारणान रातभर तांकां काम करचें पडलें आणि आता ती पूर्ण जाल्ली आसा। शेनवारा दनपारां वॉटर सप्लाय सुरू केल्लो आसा। ताका लागून पणजेच्या भागांत उदक मेळपाची आता 3 पर्यंत मेळपाची शक्यता वाडलेली आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश चड। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। चिखली वाठारांत टेम्पो आणि ओमनी मदीं जाल्ले भिरांकूळ अपघातात एकलो जखमी जालो। उपरांत ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो। वास्को पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामा केला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। येता ते 2027च्या वेंचणुकेक गोंयांत आम आदमी पक्षाचे सरकार येतले असो दावो आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केला। केजरीवाल शुक्रारा राती दाबोळी विमानतळावेल्यान 3 दिसां खातीर गोंय दौऱ्याचेर आयल्यात। ह्या वेळार भाजपा सयत काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली। तशेंच काँग्रेस सरकार भाजपाक तेंको दिता अशें तांचें म्हणणें। पळयत पुराय बातमी। आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार
कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा कानकोनकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज के लिए सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज़ देयर बेसिक राइट। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी। मिंगेल नावाचो हो आपले फाटलाव करतालो, तशेंच 8 जाणांनी गावडा आनी राखणदार म्हणीत आपल्याक मारिल्ल्याचो स्टेटमेंट रामान पुलिसांक दिला। काल राती पुलिशेन रामाचो स्टेटमेंट नोंदयलो। खुनशी हल्ल्याच्या सुमार 15 दिसां उपरांत रामा काणकोणकारान पुलिशेक स्टेटमेंट दिलो। हातूंत ताणें मिंगेल रावजो हो आपलो फाटलाव करतलो म्हणून पुलिशेक सांगलें। तशेंच आपल्याक मारतना तांणी गावडा आनी राखणदार म्हणिल्ल्याचें रामान पुलिशेक सांगलें। रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी दोतोरांकडेन उलोवप केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत सांगता। वैजकी अधीक्षक आनी डिना वांगडा वचून आपणे रामाची भलायकेची वासपूस केल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें। ताचे भलायकेची जतनाय घेवपा खातीर दोतोरांचो एक खासा पंगड तयार केला खंय। ताका केन्ना डिस्चार्ज दिवप हें दोतोरूच थारायतले अशें विश्वजिताचें म्हणणें। आयकात। There is no discussion of discharge as expected. There is no question. We will doctor आणि कमिटी एक केल्ली आसा ते सगळे डिस्चार्ज केन्ना दिवप मिनिस्टरान डिसायड करपाचें नासता। डॉक्टर थंय डॉक्टर योग्य ते निर्णय। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वांत ना। रामाचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्या उपरांत हें सिद्ध जालां। पुलिशेन रामाचेर हल्लो करप्यांक धरले, पूण हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरूंक ना। हे विशीं आमी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेला वरवीं कागाळ केल्ल्याचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो निमंत्रक शंकर पोळजी सांगता। आमकां पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना तेन्ना निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या। आयज अमित शाह जी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता, तेंची फाल्यां विजीट आसा आनी हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा जे टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां अशें दिसलें की आमी अमित शाह जी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आनी आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्दां दखल घेतले आनी रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो ह्या कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयलेले आहा। गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा। आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना, पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आतां काल रामा काणकोणकारान स्टेटमेंट दिला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेज्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां पुलीस आपलें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले तें आमकां पळोवपाक जाय। आतां स्टेटमेंट कितें दिला तें आमकां खबर ना। सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ एंड ऑर्डर खरीच कोलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
भाजप सरकाराच्या म्हजेघर येवजणेचेर काँग्रेसीन खर टिका केली. मुखाल्ली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून म्हजेघर येवजण हाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. फक्त वेंचणुके खातीरूच ही येवजण हाडल्या. घरां नियमीत करपा विशीं सरकार लोकांक ब्लॅकमेल करता अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या. The way law and order has collapsed. Law and order म्हणटाय ती गोंयांत नाच, and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चलयार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा. क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, इट इज अ फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हे जावपाचें कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय, दे हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स. आनी हे गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, between the criminals and the politicians. I would like to make a very bold statement ki like a beehive, aaj BJP has become a gunda hive, where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically sogle ekmoka clings are they cling to each other. Minister आणि पॉलिटिशियन आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लिगलायझिंग वॉट इज इलिगली पॅक्ड एज म्हजेघर स्कीम. वी आर नॉट अगेन्स्ट द लिगलायझिंग, बट इट विल नॉट स्टँड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलात आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. तशेंच आनीक 100 अँब्युलन्सींची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो अशें मंत्री राणेन सांगलें. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरे भलायकी सेवा घेवपा खातीर जीएमसी दिवचें पडटा. देखून दक्षिण गोंयच्या लोकांचे त्रास उणे करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतूय बरे आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय त्यो गोश्टी येता. हांव म्हणना की कमी ना, कांय गोश्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार नायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसीसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केले उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोश्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी परस्यू करता, हांव बी परस्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केला की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज somebody says that today it is not and these are the deficiencies, that doesn't demoralize me. My job is to see that whatever assurance I have given, whatever Digambar has given, it has to be completed. आणि व्हिडिओ व्हायरल करपाक आनी वेगळ्या तरेन आतां जशें इलेक्शन लागीं येता, जिल्ल्या परिशद लागीं येता, जशें म्युन्सिपालिटी लागीं येता, जायत्यो गोश्टी जाता. पूण हांव ते डिफेन्स घेना. हांव डिफेन्स हेच घेता की आमी कमिटेड आहा ह्यो गोश्टी गोंयचे जनते खातीर करपाक. ॲम्ब्युलन्स कमी आसात म्हूण फाटल्या अधिवेशनात आपणे प्रश्न मांडिल्लो. तेन्ना आतां आनीक 100 अँब्युलन्सीची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केलां. जाता तितले बेगीन ह्यो अँब्युलन्सी घेतलो म्हूण मंत्री राणेन सांगलें. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशी घेता, लोक कितें घेता. ॲम्ब्युलन्सीची गरज आहा म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 एम्ब्युलन्सीस आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. I am pursuing that. We'll pursue it. We require 100 ambulances on the road at any given point. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, some way, some mission, but the load is tremendous in one day. Load is tremendous, but it's doing a very good job. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपाक हारोवप होच आमचो उद्देश आसा. तेन्ना विरोधकांक त्रास करिनासतना भाजपाक ज्या ज्या जाग्यांचेर टार्गेट करपाक मेळटा थंय थंय आमी काम करतले म्हणून गोवा फॉरवर्डचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. आमी काँग्रेसी वांगडा युतीत आसात पूण आमचो पक्ष घटमूट करपाचेरूय आमी लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें दुर्गादास सांगता. वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी. आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर हे कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज local party and we will see that we contest elections and it won't help BJP फायदो तसो आमी करजना. We will see that BJP is defeated. Let me make it categorical and wherever we can win, precision hitting म्हणटात ताका.
प्रिसिजन हिटिंग करून जय आम्ही डिफीट करू शकता बीजेपीक, ओपोजिशनाक डिस्टर्ब करनासतना. There we will take a lead and we will see that BJP is defeated and we win those ZP seats. अलायन्स नसतले काय एक्सपेंड करतले? अलायन्स नसतले काय एक्सपेंड करतले? ना प्रत्येक पार्टी अलायन्साचे खबर होते इलेक्शन टायमार न्ही. सी वी आर अ प्रीपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस. माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की 2022च्या आज पर्यंत आम्ही वी आर अ प्रीपोल अलाय टिल द नेक्स्ट इलेक्शन्स. बट नो वन कॅन स्टॉप अस फ्रॉम expanding our party. Each party has to have his own base and his own cadre and own people so that it helps each other during the next elections. मडगावच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर केशी नोंद केल्या. जाल्यार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केला अशी माहिती मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान दिली. दंड दिवनूय कांय लोक कोयर उक्ताडार हाडून उडयताच. मडगाव आणि फातोड्या वाठारांत कोयराचे कांय ब्लॅक स्पॉट सोदल्यात. त्या जाग्यांचेर पालिका निधींतल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगाव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगलें. आम्ही मोहीम सुरू केल्ली की आम्ही अशें नोटीस आमचे आयले की ब्लॅक स्पॉटाचेर अकस्मात रातची खुबशे डंपिंग जावपाक लागले. सो ते आमी स्टडी करपा खातीर आमी एक टीम केली म्युन्सिपालिटीची विथ ऑल द म्युन्सिपल इंजिनियर्स, सॅनिटरी सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स, मार्केट इन्स्पेक्टर, आमचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे सुपरवायझर आनी आमचे सुपरवायझर अशी एक आमी टीम फॉर्म करून आमी रातची नायट ड्युटीज केल्यो ह्या ब्लॅक स्पॉटाचेर. बाबा एक खूब वेस्ट खंयच्यान येता हे आयडेंटिफाय करपाक. आणि ओवर अ पिरियड आमची लास्ट 1.5 वर्सां भितर आमी अरावंड 200 केसीस सुमार बूक केल्यो. आणि 200 केसीस बूक करून अरावंड 4 लाख रुपया सुमार आमी फायनी मार्फत रिकवर केले. पूण तातूंत भितर आमच्या एक गोष्ट लक्षात आयली की आमी ऑफिसान ड्युटी करून सुद्दां रातचे परत नायट ड्युटी करप, रातचे 12-1 पर्यंत केली. पूण काही लोकांचे ज्यो मनस्थिती अशी आसा की ते सकाळचे 12-1, 2-3 सकाळचे 4-5 असे सुद्धा डंपिंग चालू जालें उरले. तरी आमी 12-1 पर्यंत सुद्धा करून सकाळ फुडें परत आमी त्या स्पॉटार पळयल्यार परत खंय तरी तो कचरो आमकां थंय मेळ्ळो. सो त्या उद्देशान आतां आमी एक CCTV कॅमेरा घालपाचें डिसायड केला. एक ट्रायल बेसिसाचेर पळोवपाक मडगांव एक थोडे स्पॉट आयडेंटिफाय केला आणि फातोर्डा जे सारखे क्रिटिकली स्पॉट आसा ते आयडेंटिफाय केला. सो ते म्युन्सिपल फंडांतल्यान आमी 10 CCTV कॅमेरा घालपाचें काम ऑलरेडी आमचें चालू आसा. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम, you can study anytime, anywhere.